ते अशें मागता की प्रमोद सावंत सरा कडेन मागता, आमचो बाब आमचो कॉन्स्टिट्युशनाचो गोविंद घोडे कडेन मागता की तेजे ताका हांगालो सेटलमेंट जाल्या शिवाय ताका गोंया भायर वचोंक दिवंक जायना. आमी हेंच मागता. सर केन्ना सांगूंक शकना आमी, पूण तो आतां केन्ना तरी असो ह्याच दिसांनी पडलो. डायरेक्टर तो कितें डायरेक्टर ऑल टायम डायरेक्टर हांगा. आणि एक मोठी गोष्ट म्हणल्यार आमच्या सीएमा म्हणून सांगूंक शकता, सर अशी भुरगीं जर दिसान रस्त्यार येत रावत न्हू, भुरग्यांनी कितें करपाचें मास्तर घे, म्हाका सगळें उदक विकतें नाल्ल सगळें विकतें म्हाका खंयच्यानच इन्कम ना. आमी कशें जागो फुडें जागो गोंयकारपणान आतां टीव्हीर तुमी आश्वासन खूब पळयता असेंब्ली आसा गोंयकारपण म्हणटात आनी सगळे कडेन फक्त आश्वासन दिलें आसता गोंयकारपण कोण कांय करिना. आनी कोण कामाक गाडी घाल म्हणटा, गाडी घाली चॉकलेटी आनी हें धरून 10 रुपयान पोट भरतले. खुबशे म्हणटा आमची गव्हर्मेंट योजना म्हणटा ती खंयची गाडी घालपाचें, त्या गाडी घालून भुरग्यां पोट भरतले आमी आतां. हें गोंयकारपण मातशें सिरियसली घेयात आनी कितें तरी बेगीन करात म्हणून सगळें अशें रस्त्यार मरतले म्हणून. कित्याक एक बरी नोटीस केला, हांवें कोणी मिनिस्टर वायट धरची न्हू. जेन्ना वोटींग मागपाक जाता तेन्ना बरें अशें मागता सामकी सभ्य आसता आमी आमकां करची आमी जिखची म्हणून. पूण हे तेन्ना आमी दारां वयता पळय न्हू, हे अशें पळयता की आमी चोरून तेंच्या दारां गेल्ले आसतात, आमी तांकां मारपाक वयता अशें आमकां तेंचें रिएक्शन अशें आसता. PF प्रोविडंट फंड आमचं सॅलरींतल्यान डिडक्शन जालें, पूण PF ऑफिसान वचत जाल्यार थंय आमचे कांयच पयशे भरूंक ना. एम्प्लॉयराचो फंड आसता तोय भरूंक ना. एम्प्लॉयराचो फंड 2012तल्यान भरूंक ना, तो 6 वर्सां जालीं. आतां सगळ्यांक जर PF कोणें विड्रॉ करतलो जाल्यार ताका पयशे ना, कंपनीन पयशे भरूंक ना म्हणटा ती. सो कोणाक इतल्या वर्सांची तेंची जी कितें मिळकत आशिल्ली, जी कितें पेन्शन स्किम्स आसा त्यो आमकां कांयच मेळच्यो ना. पूण आमगेले ESI PF डिडक्शन दाखयताले, पण ते गव्हर्मेंटा भरूं ना. तेजे बद्दल गव्हर्मेंट कांय एक्शन घेवना. पण आमकां आतां मी कितें विचारपाक गेल्यार ते म्हणटात आमी मागीर पळयतले, आमी भरतले अशें म्हणून मॅनेजमेंट सांगता आमकां. आनी टॉप मॅनेजमेंट कितें आसा ते आमगेले डायरेक्टराक मदीं दवरला आनी ते टॉप डायरेक्टर कितें आसा मेन डायरेक्टर ते हांगा येयच ना. पण आमी सगळ्यांक लेबर ऑफिसान आमी लेटर दिल्लें आसा, आमचे कडेन कॉपी आसा. PFान लेटर दिल्लें आसा, तांकां आमी सगळ्यांक इंटिमेट केल्लें आसा की कंपनीन असो प्रॉब्लेम चालू आसा म्हणून. पूण आजून तेजेर जाय तशी एक्शन जालेली ना. गोंयचें क्लायमेट कंडिशन अशें आमच्या प्रोसेसाक सूट ना. मॉइश्चर आसता, पावस हेवी रेनफॉल जाता, जशें भायल्या राजकोटाक जावं सावथाक जशें इंडस्ट्री आसा तशें क्लायमेट गोंयान कंडिशन ना.